येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. 27 पैशांचे दरवाडी उपरांत मुंबय पेट्रोलान पार केलो शेकडो. गोंयांत पेट्रोल 92.89 रुपया आणि डिझेल 90.80 लिटर. बाबू खंय रे तुजी उदरगत आनी नोकऱ्यो. पेडणेकाराच्या प्रश्नान उपमुख्यमंत्री बाबू चाळावलो. तूं उलोवच नाका, तूं आर्लेकाराचो मनीस. बाबून दिली जाप. विधानसभा वेंचणुके आदी सगळे गोंयकारांक दियात कोरोनाचे वाशीन. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायन केल्या मागणी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पेट्रोल आनी डिझेलच्या दरात परतून एक फावट वाड जाल्या. 27 पैशाच्या दरवाडी उपरांत मुंबय पेट्रोलान शेकडो पार केला. जाल्यार 31 पैशाच्या दरवाडी उपरांत डिझेलाचो दर 93.30 रुपयांचेर पावला. जाल्यार गोंयांत पेट्रोल 92.89 रुपया आणि डिझेल 90.80 रुपया आसा. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम ह्यो 3 प्रमुख तेल कंपन्यो आसात. पूण मूल्यवर्धित कर आणि व्हॅटाक लागून इंधनाचे मोल देशातल्या वेगवेगळ्या राज्यांनी वेगवेगळे आशिल्ल्याचे दिसून येता. तशेंच मेट्रो शारांमदी इंधनाच्या दरांत समान वाड जाल्या. कोलकाता शारांत पेट्रोलाचे मोल लिटरा आड 95 रुपया 2 पैसे जाल्या. जाल्यार डिझेलाचे मोल लिटरा आड 88 रुपया 80 पैसे आसा. चेन्नई शारांत पेट्रोल 96.47 रुपया आणि डिझेल 90.66 रुपया लिटर आसा. बेंगळुरूत पेट्रोल 98.20 रुपया आणि डिझेल 91.12 रुपया लिटर आसा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. भारतात फाटल्या 24 वरांत 1,14,460 कोरोना दुयेंतींची नोंद जाली. फाटल्या 2 म्हयन्यांत पयलेच फावट कोरोना दुयेंतींचो आंकडो देंविल्ल्याचे दिसून आयला. तशेंच फाटल्या 24 वरांत 2,677 जाणांक कोरोनाक लागून जीव वगडावचे पडल्यात. गोंयांत फाटल्या 24 वरांत 16 जाणांक मरण आयले. जाल्यार 403 नवीन कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या. भारतांतल्या कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 2.88 कोटीचेर पावलो. जाल्यार 3,46,759 जाणांक आतां मेरेन मरण आयलां. एक्टीव केशींचो आंकडो देंवन 14,77,799 पावलो. गोंय सरकारान लागू केल्लो राज्यव्यापी कर्फ्यू आनीक 7 दिसां खातीर वाडयला. पूण गरजेच्या दुकानांचो वेळ सकाळीं 7 ते दनपारां 3 मेरेन वाडयला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान घोशणा केली. राज्यव्यापी कर्फ्यू 7 जुनाक सोंपता, पूण ते आतां 14 जुना मेरेन वाडयला. गरजेच्या दुकानां सयत घर, बिल्डींग, दुरुस्ती कामाक लागपी सामानाची दुकानां तशेंच स्टेशनरी दुकानां उक्तीं आसतलीं. जिल्लो अधिकाऱ्यान ऑर्डर जारी केल्या. गोंय वैजकी महाविद्यालयांत 120 बाळक चिकित्सा तज्ञ आनी मोठ्या प्रमाणात नर्सिंग प्रशिक्षण दिवपाचें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हालींच जाल्ले टास्क फोर्साचे बसकेंत सांगिल्लें. बाळक चिकित्सा ICU स्थापन करपा खातीर गरजेची उपकरणां 10 जुना मेरेन राज्यांत येतलीं अशें ताणें सांगिल्लें. पहिल्यांत पयली टास्क फोर्साची मिटींग आशिल्ली. टास्क फोर्साच्या मिटिंगेन आमचे टास्क फोर्साचे सगळे मेंबर्स आशिल्ले. त्या टास्क फोर्साचे कमिटीन सगळे आमचो मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर जगदीश ताका सगळे एक्चुली प्रेस घेवपाक लायली. कदाचित तो फाल्यां प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो. जे आमची एक्झिक्युटीव कमिटी जेंच्यांनी जे रिकमेंड केलां PIC पासून NICU पर्यंत ट्रेनिंग डॉक्टरांक दिवप हे बाकीचे सगळे क्लियर केल्ले आसा. तांच्यांनी ऑलरेडी ट्रेनिंग दिवपाक फुडल्या विकांतल्यान सुरू करता आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाक स्टार्ट केल्लें आसा. ओके, कितल्या पर्यंत जातलें इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी तर आमचे कडेन ऑलमोस्ट म्हणजे आमच्या कडेन आसा ते एक्झिस्टींग इन्फ्रास्ट्रक्चरूय आमी यूज करपाक शकता. बट थोडेशे आमकां इक्विपमेंट आनी जे परचेज करचे पडटा तें आतां आमकां 10 तारखेपर्यंत आमी तांकां परचेज कर हें सांगलेलें आसा. ते परचेज करून रेडी दवरतले. ट्रेनिंग फुडल्या विकांतल्यान सुरू जाता. फुडल्या मंडे पर्यंत मोस्टली सुरू जावपाक जाय. जे पिडियाट्रिशियन, नर्सीस आनी बाकीच्यांक दिवपाक जाय तांकां सगळें ट्रेनिंग दिवपा खातीर सुरू जाता. कितले बेड्स, कितले डॉक्टर्स, कितले ऑलमोस्ट 120 डॉक्टर्स पिडियाट्रिशियन्स अवेलेबल आसात गोंयांत. तर सगळे जाणां भितरले जे मोस्ट सिनियर आसा तांकां सोडून बाकीच्यांक जी व्हेंटिलेटर्स ट्रेनिंग दिवपाक जाय ती ट्रेनिंगूय पिडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट दितले. नर्सींग ट्रेनिंग दिवपाक जाय तांकांय दितले. एट प्रेझेंट इट इज एप्रॉक्सिमेटली ज्यो बेड्स आमकां अवेलेबल करपाक जायो म्हणजे इवन दो इन सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गोवा मेडिकल कॉलेज आनी हांगासर
मेन आमचो फोकस उरतलो विच इज इन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आनी इन एमर्जन्सी सावथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा दोनूय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांनी इन एमर्जन्सी फेसिलिटीज ज्यो आसा पिडियाट्रिक्सा खातीर त्यो अवेलेबल आसतल्यो. आणि एज ग्रुप हय, आज आमी पळयलें की वॅक्सिनेशनचो रिस्पॉन्स ज्या पद्दतीन एज ग्रुपा कडल्यान मेळोंक जाय तो कालूय कमी मेळ्ळो, बट आज त्या खातीर आयजूय एज ग्रुप म्हणजे 10 वर्सांची ज्यांची भुरगीं आसा त्या दोनूय पेरंट्सांनी मदर एंड फादर ह्या दोगांय जाणांनी नॉट ओन्ली ऑन 35 सेंटर जाल्यार आमची जी 82 सेंटर्स आसा म्हणजे ओरिजिनल सेंटर जे आमचे आशिल्ले त्याय सेंटराचेर आनी ह्याय सेंटराचेर खंयच्याय सेंटराचेर वचून त्यांनी वॅक्सिनेशन घेवं येता, जेणे करून आमी म्हटलां बेगिनात बेगीन आमकां वॅक्सिनेशन कंप्लीट करपाक जाय. त्या खातीर आमी हे फावटी टार्गेट एज ग्रुप जो आहा तो 10 वर्सां केल्लो. फाल्यां म्हणजे हे कंटिन्यू फुडें उरतलें, फुडलें वॅक्सिनेशन जाता म्हणसर 7 तारखेच्यान टॅक्सी, पायलट, रिक्षा आनी सी फेरर्स हांचे सुरू जाता. त्या ती 5 आनी 2 दीस आयज 10 तारखे 10 वर्साचे आमी एड केल्ले आहा. ओके, सी फेरर्स जाले न्हू, आनीकूय थोडे एब्रॉड जॉब जे सी फेरर न्हू पण जॉब करपी आसता तांकां वॅक्सिनेशनाचो यायला तांकां तो आमकां पर्टिक्युलरली एखादो ग्रुप आयडेंटिफाय करपाक जाय म्हणून उरला. तरी तो ग्रुप आयडेंटिफाय जाता आसा जाल्यार आमच्यान करूं येता. जीएमसीची गार्बेज आहा पळय न्हू तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करतले ते जळयता ऑलरेडी हांवें डिनाक इन्स्ट्रक्शन्स दिला की ताजेर हांवें डिटेलान ताका मेलूय घातल्या की ताणें सगळ्या जो ताजेर ट्रिटमेंट आनी हेचे जी एजन्सी आहा त्या एजन्सीक ताणें वेवस्थीत रित्या करूंक लाय आनी जे कितें केलां तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करपा लायली. सगळ्या शिक्षण संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांक सोमार 7 जून सावन कामाचेर रुजू जावपाचे निर्देश दिल्यात. उच्च शिक्षण संचालनालय तशेंच शिक्षण खात्यान ह्या विशयीचो आदेश जारी केला. प्रशासकीय तशेंच बिगर शिक्षकी कर्मचाऱ्यांनी 7 जून सावन शिक्षण संस्थांनी कामाचेर येवचे असो शिक्षण खात्यान आदेश जारी केला. हातून शिक्षणाचो आस्पाव ना. उच्च शिक्षण संचालनालयान मात शिक्षक तशेंच बिगर शिक्षकी कर्मचाऱ्यांक 7 जूनाच्यान कामाचेर हाजीर रावपाचो आदेश दिला. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमरच्या. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बाबू खंय रे तुजी उदरगत आनी नोकऱ्यो, कितल्या पेडणेकरांक तुवें नोकरेक लायले. एका पेडणेकारान बाबूक प्रश्न केलो, तूं उलोव नाका, तूं आर्लेकाराचो मनीस. बाबून ताका जाप दिली. शिवराज्याभिषेक सुवाळ्या निमतान कोरगांवां आयिल्ल्या बाबूक उदरगतीच्या प्रश्नावेल्यान एका पेडणेकारान घाम काडलो. बाबू सगळेच बाबतीत कोरगांवकारांची फटवणूक करता असो तांचो आरोप. बाबूक आपणे सादो प्रश्न विचारिल्लो, ताचेर तो तापलो. तूं उलोव नाका, तूं आर्लेकाराचो मनीस अशें ताणें आपणाक सांगलें. आर्लेकार भाजपाचो न्ही आनी बाबू खंयच्या पक्षाचो मंत्री तर अशें तांचें म्हणणें. मनीस तुका उलोवंक गाय तो आर्लेकाराचो मनीस म्हणटा तो. हांव म्हणटा आर्लेकार कोणाचो बीजेपीचो न्हू, ह्यो खंयचो तो बीजेपीन न्हू ह्यो. ह्यो बीजेपीन आमी बीजेपीच्यान विचारपाचें न्हू तर म्हणटा तो आर्लेकाराचो मनीस तूं विचारूं नाका म्हणटा तो. मागीर आनी तें सांगपाचें न्हू, खरें जाल्यार खरें उलोवपाचें. हांव ऑपोजिशन म्हणटा घातलें न्हू, आमी ताका मत घालून निवडून हाडला कोरगांवसून. कोरगांवांतून लोकांनी मत घातला म्हणून तो निवडून येयला, नाल्यार कितें जातलो असलो निवडून तो. लोकांची फटवणूक करता तो, सगळ्या बाबतीन फटवणूक करता. असल्यान पेडण्या तालुक्यान ताका एक धडो शिकोवपाची गरज आसा. जॉब म्हणटा तो, जॉबाक म्हणटा तो येवंक नाका म्हणटा तो. मग वचपाचें कित्याक? 50-100 रुपया मागपाक वचपाचें, 500 रुपया मागपाक वचपाचें हेजे कडेन. लोकांक लाचार करपाचें जाल्यार चल्लें हें सगळें. हांव म्हणटा जर हेणी जाहीर करपाचें कितले जॉब तेणी दिले ते पेडण्या तालुक्याक. मागासवादी म्हणून आमकां दवरले जाल्यार कितले तेणी जॉब दिले. सीएमान पेडण्या तालुक्याचेर कितलो लक्ष घातलो. 25 वर्सां आमकां फाटीं दवरलेले आहा तेंच्यांनी. लोकांची फटवणूक केल्ली आहा पेडण्या तालुक्याची. हांव हांकां मागता खरें जाल्यार तेंच्यांनी दाखोवपाचें जॉब कितें दिले ते पेडण्या तालुक्याक. करू ना, तुमचा आमदार खंय कमी ना. जे शिवाजी महाराजान जे आमकां मार्गदर्शन केलां तेंच घेवन आमी फुडें वरतात. आमी हर एक कामाक टफ उबे रावतात आनी काम करून घेतात. जंय आंदोलन सुद्दां करपाक पडलें जाता आनी तें आमी केल्लें. आनी हेच्या खातीरच आज एअरपोर्ट हांगासर पावलो आंदोलन भितरल्यान. म्हाजे वर आंदोलनाक तेन्ना आमचे बर्वे सर आसले. सगळी कडेन आमी जागृती केल्या पेडणे तालुक्यान आनी हो खेचून आमी हाडलेलो. आनी हाडला एकच कारणाक की आमकां एम्प्लॉयमेंट मेळपाक जाय. गोवा 365 खातीर कोरगांवच्यान संदीप कामोलकार. 2022च्या विधानसभा वेंचणुकी पयलीं सगळ्या गोंयकारांक कोरोनाचे वाशीन दिवचे गोवा फॉरवर्डान आयतार दीस मागणी केली. 2022 राज्यांत विधानसभेची वेंचणूक जावपाची आसा. लसीकरणाचे सय घेवपा खातीर सद्याक वादावादी चालू आसा. ताकाच लागून लसीकरणाक जाय तसो प्रतिसाद मेळना.
गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय म्हणटा 2022 5 राज्यांनी विधानसभेची वेंचणूक जावपाची आसा. ताका लागून वेंचणूक जावच्या आदीं सगळ्या लोकांक कोरोनाचे वासीन दिवचे हे खातीर वेंचणूक आयोगाक पत्र बरयतले अशें विजयान सांगलें. मतदार जेन्ना मत मारूंक वतलो ताका 100% सेफ्टी आसपाक जाय आनी हें आमी लेटर इलेक्शन कमिशनाक दिल्लें. कित्याक सरकार आज तुमी पळयलां पेपरार बी 15 बॉक्सां हाडलीं, 5 बॉक्सां आयलीं. बॉक्सां कसलीं? वी आर रनिंग अ स्टेट, वी आर नॉट रनिंग अ वाडो. रेशपेदान आमकां वॅक्सीन येवपाक जाय आनी आमचे गोंयकार मत मारपाक वतना ते सेफ आसपाक जाय. आनी एक वॅक्सीन न्ही हें उत्सव करून एक वॅक्सीन दिवपाची भानगड न्ही. हांव म्हणटा ती 2 वॅक्सिनां कंप्लीट जावंक जाय आनी इलेक्शन 14 दीस आफ्टर 2 वॅक्सीन जावपाक जाय. म्हणटकर गोंयच्या पूर्ण जनतेक भुरगीं सगळ्यांक धरून कायदे वापरून वॅक्सीन प्रायोरिटी मेळपाक जाय ओवर अदर स्टेट्स बिकॉज वी आर गोईंग टू द इलेक्शन्स. आनी इलेक्शन जर करतले जाल्यार मिटींग जातली. मिटींग जर जातली जाल्यार तो सुपर स्प्रेडर इव्हेंट जातलो. हें जावंक जायना म्हणून आमी हें लेटर केल्लें. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. छत्रपती शिवाजी महाराजांचो राज्याभिषेकाचो दीस आयतारा व्हडा उमेदीन मनयलो. हे निमतान एक लघुपट ऑनलायन प्रदर्शीत केलो. सकाळी 10 वरांचेर जाल्ले कार्यावळीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे हस्तुकीं तांचें लोकार्पण जालें. शिवाजी महाराजान पोर्तुगीजांचे आड गोंयांत दिल्ल्या लढ्याचेर हो लघुपट आदारीत आसा. रायगडाचेर 6 जून 1674 दिसा छत्रपती शिवाजी एका व्हडल्या सुवाळ्यात राजा जाल्ले. ह्या वेळार गोंयांतल्या साबार जाग्यांचेर आशिल्ल्या शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याक आदरांजली ओंपली. सांखळी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, दिवचले सभापती राजेश पाटणेकार, कोरगांव, वाळपय, म्हापशा, फर्मागुडी, घोगळ, मडगांव, कुडचडे हांगाय कोरोनाचे नेम पाळून ही कार्यावळ जाली. फोंड्या शिवराज्याभिषेक सुवाळो व्हडा उमेदीन मनयलो. पळयात. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श संपूर्ण दुव्यासमोर, त्याचप्रमाणे संपूर्ण भारत जे आहे, छत्रपती शिवाजी महाराज कोण होते याचं सर्वांना त्यांच्याविषयी माहिती आहे. आणि त्या दिवसापासून रयतेला राजा मिळाला. स्वयंघोषित राजा नाही आहे, लोकांनी घोषित केलेला राजा त्यावेळेला आज जवळजवळ 347 वर्षापूर्वी मिळाला. आणि त्या दिवसापासून रयतेवर प्रत्येक होणारे अत्याचार हेच दूर करण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्या मावळ्याच्या संघे ह्या सगळ्या गोष्टीवर मात केली. फक्त 22 ते 25 वर्षांचा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा हा प्रवास आणि ह्या प्रवासामध्ये कित्येकशे मावळे गमावले. स्वराज्य एका रात्रीत उभारलं नाही आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. जय भवानी. जय शिवाजी. नोव्हेंबर आम्ही छत्रपती शिवाजीची जो एक महान व्यक्ती जाऊन गेलो आणि एक चिंगारी तेणे जे आमकां पुर्तुगेज शासनाच्यान भायर काडपाची चिंगारी घातलेली ती फुडें वचून आज आमी गोंय स्वतंत्र आसा.
आणि तेजे रिमेंबर कोरोनेशन दिवस जो आज आसा तेजे हे दिवसाक हे मनोवपाक गोंयभर प्रोग्राम चालू केल्ले आसा. सो आज जरी कोवीड पेंडेमिका खातीर कमी लोक आसा ताका लागून व्हडलें फंक्शन करूंक मेळना, पूण तरी एक विचार आनी ते विचारां मध्ये चलचे, हे विचारां फुडें घेवन वचपी एक संघर्श जो आमचे गव्हर्मेंटान दवरलेलो आसा की शिवाजी महाराजाचे जे संघर्श आशिल्ले एकट्यानी तेणें खुबशीं कामां केली ही फुडें व्हरपाक, तशेंच गोंय आमचे तेणें एक दिशा दाखयली आनी हो वाठार जो कुशळे काकोडा वाठार आसा तेजो सगळ्याचे भक्त आसा, आमी तेजे भक्त आनी सगळे भक्त आसूनय हो फुडें व्हरपाचें काम हे वाठाराचे लोक करता. गोवा 365 खातीर कोरगांवच्यान संदीप तुयेकार आनी फोंडेच्यान कृष्णा नायक. दक्षिण पश्चिम मान्सूनाचो राज्यांतलो प्रवास समाधानकारक आसा. शेनवारा मान्सून गोंयांत दाखल जाल्या उपरांत उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत कितलेशेच कडेन कमी अधिक प्रमाणात पावसान हजेरी लायिल्ली. अशें आसलें तरी उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या तापमानात व्हडलोसो फरक दिसून आयलो ना. म्हापशा 5 सेंटीमीटर, सांखळे आनी दाबोळे 3 सेंटीमीटर, पेडणे आनी मडगांवां 2 सेंटीमीटर, पणजे, पोरणेगोंय आनी मुरगांवां दरेकी 1 सेंटीमीटर पावसाची नोंद जाली. 6, 7, 8 आनी 9 तारखेर गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत वादळी वाऱ्या सयत पावस हजेरी लावये हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. आणि गोवा 365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. कोरोना हात धुवन फाटल्यान लागला, पूण ताका पयस दवरप शक्य आसा. घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.